MLA म्हणून त्याने गांवांत येवन हांगा विचारपा जाय आशिल्लें खंयच्या गोंयभरचे लोक आतां फुडें हेजे फुडें आमी एक करतले जशें मेळावलीन आमी केल्ले तशें गोंयभरचे एक करचे पडटले आनी तेन्ना एका गांव सोडून पावचो पडटलो तेवूय सांगता। सो तांकां आमी जस्ट विचारपाक गेले जी कितें तांकां NGTची जी ऑर्डर पास केल्या ऑन कंडिशनल बेजीस ते कंडिशन्स फुलफील केल्या काय म्हणून आयज आमी काम करना हे क्लियर ऐका म्हणजे आयज आमी काम करना तुम्ही वचा आयज सरा कडेन उलया आणि तुम्ही मागीर निर्णय घ्या। सो सध्या एकूच हांवें सांगलें तशें आमकां जो सर कितें पळय आतां निर्णय दिता पळय न्हू तो आमी तुमचे कडेन डिस्कस करूंक सोदता बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। परत तेन्ना तुमी येतले तेन्ना आमचे कडेन मातशें डिस्कस करा आणि फुडें मागीर प्रोसीड जाला। उपरांत जी मामलेदार आहा तेणी सांगलां की तुमी पयलीं मिनिस्टरा वांगडा बसा मिटींग घेया आणि जो विशय आसा तुमचो गांवचो विशय तो वेवस्थीत मांडा आणि तेज्या उपरांत कितें डिसिजन जाता त्या प्रमाणे मामलेदाराक सांगा आणि तेज्या उपरांतूच आमी हे कामाक सुरू करतले काय ना हेजेर डिसिजन घेतले म्हणून उणवेल्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।